आज तुमकां खबर आसा की वार्षिक शत्रोत्सवाक जो आता एक 12:30 सुमार जो जेवण जातकच महाप्रसाद जातकच देवीची पालखी जी आसा ती 12-17 वांगडा म्हणजे जे आमचे 12 वांगड्याचे जे प्रतीक आसा ते घेऊन देवीची पालखी आमची कुंकळे तिच्या मूळ स्थानाक वयतली। वर्सांतल्यान एकदा आमची देवी आपल्या मूळ स्थानाक येता आणि ती सांची परत येता। वतना जी वाट आसा ती आमी पयली वतना मल्लांगिणी मार्गे आमी वता, ताजे नंतर आमी गोठण, ताजे नंतर भिवसा, ताजे नंतर बोडी आणि ताजे नंतर आमी तळये भाटान वता आणि ताजे नंतर मागीर तळये भाटान लोकांक चडसो वेळ दर्शन लोक थंय दिल्ले वता आणि ताजे नंतर देवी आमचो मारकूट, मागीर माड्डीकटो, मागीर देवानी आणि मागीर हांगा कट्यार बोमडामळ मार्गे परत देवस्थानाक येता। अशें म्हणटात की देवी जेन्ना आमच्यान भायर सरता आपली मूळ स्थानार वचपाक तेन्ना देवीच्या तोंडाचेर एक हास्य आसता। आज आमी सायबिणीची भेट घेवपाक सायबीण चोंद्र्यो ह्या दोगांजान आमी मनयता आनी तेजे मूळ स्थान हिंगासोच फातर्पेसोच तोडये भाटा ते मूळ स्थान आसले हिंगा वता आनी परत मागीर पती फातर्पा हाडले। आमी क्रिस्तांव जावनूय आमचे रूट आमी विसरना, सो आमी सोत्र्यांक आनी तातेक सदांच ती भेट दिता, ते भायर काडपाक आमी सदांच आसता।